नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. तनिष्का माची आणि गोमंतक टीव्ही आयोजित नवतेजस्विनी ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. तर आयज आमच्या बरोबर आसात मॅडम ज्योती कुंकळकार आणि मॅडम सविता केरकर. तर ह्या कार्यावळीची फुडली सुत्रां सोपयता मॅडम ज्योती कुंकळकार हांचे कडेन. नमस्कार. समीस दर्शकांक माये मोगाचो उर्बेभरीत येवकार आणि परत एकदा नमस्कार. आज नवरात्राचो 7वो दीस. गेले 6 दीस आमी वेगळ्या वेगळ्या विशयाचेर चर्चा करतात आणि आपापल्या क्षेत्रांत वयर आशिल्ल्यो बायलो आमकां मार्गदर्शन करतात. मागीर ते साहित्य आसूं, मागीर ते आरोग्य आसूं, शिक्षण आसूं, संगीत आसूं. आज आमचे कडेन अशी एक वेगळी गोंयची कन्या आयिल्ली आसात. खरें म्हळ्यार विशय खूब सोंपोय बी आनी खूब कठीणय बी. खरें म्हळ्यार जल्म पोर्तुगालाक, शिक्षण अमेरिकेक, 12 वर्सां पासून अमेरिकेक आनी मागीर इंडियेन गोंयान येवप आनी गोंयच्या मिठाक जागप, गोंयची भास आनी गोंयची माती आपलीशी करप. आमचे कडेन आसा आज डॉक्टर सविता केरकर. गेली 33 वर्सां मीठ ह्या विशयाचेर संशोधन करता आनी 13 काय 14 अशीं तांची भुरगीं तांचे कडेन PhD खातीर शिकतात. अशें आगळे वेगळे एक व्यक्तिमत्व आमचे कडेन आयलां. आमी भासाभास करुया. सविता बाय नमस्कार. आतां हांवें म्हळां तशें की जल्म तुमचो पोर्तुगालाक, शिक्षण अमेरिकेक, 12 वर्सां उपरांत तुमी गोंयांत आयल्या आनी मागीर गोंयांत इतली सामकी भरसून गेली सगळे फॅमिलीच आनी मातये आमी मिठा कडेन जागली म्हणटात. हो मीठ हो असो एक विशय आसा की तो खूब म्हत्वाचोय आसा आनी लोक विसरताय बी मीठ अशें म्हणून. पूण तुवें तें मिठा विशीं जें इतलें 33 वर्सां संशोधन करता, हे मिठा विशीं कित्याक दिसलें आनी कितें फरक आसा मोठे मीठ आनी बारीक मिठा विशीं? सो सदां म्हाका दिसतालें अशें कितें मिठाचेर संशोधन करप म्हणून, कित्याक लग्न जावन हांव कोळंगुटे रावूंक गेलें आनी सुबोधान हॉस्पिटल थंय सुरू केल्लें बिचार आनी थंय सगळे नुस्तेकार नुस्तें सुकयताले आनी बरें गांवठी मिठान बुडोवप तें आनी वेळेचेर सुकोवप सदां. आनी मागीर पयले फावट मिठान बुडयताले आनी मागीर समुद्रान तें बरें धुवप नुस्तें आनी थंय सुकयताले. म्हण तें म्हाका शिकन दिसतालें तांचे कडेन बरे बांगडे कशे ताल्ले सुकयताले. ना चेपणां ना, अशेंच बिचाचेर वेळेचेर सुकोवप ते कुरकुरीत सारके आनी ते सुके बांगडे म्हण मागीर विकताले व्हरून ते. सो तें मीठ अशें ते पाटल्यांनी भरून दवरताले आनी नुस्तें केन्ना वाटूच लागनाशिल्लें. मागीर फ्रिजान ना, प्रिजर्वेटीव ना, पोतयांनी घालून दवरनाशिल्ले, उक्ते पाटल्यांनी अशें फक्त पावसान मागीर ते व्हरून विकताले. म्हणटकच सदां म्हाका दिसप हे मिठान कितें तरी आसूंक जाय आमच्यान. खंयचें मीठ काय म्हणून विचारलें तांकां जाल्यार ते म्हणटाले आमचें गांवचें मिठाचे आगर आसात गोंयचे, थंयचें आमी मीठ हाडटात म्हणून. सो हांवें म्हळ्यार ताचेर विशय हें करुया एक हें. म्हणटकर PhDक जेन्ना हांवें रेजिस्ट्रेशन घेतलें गोवा युनिवर्सिटीन, हांव 1919 हें रेजिस्टर्ड जालें आनी पयलीं हांवें MSc मायक्रोबायोलॉजीन केल्लें. म्हाका सदां बॅक्टेरियाचेर खूब अशें म्हळ्यार आय यूज टू लव वर्किंग विथ बॅक्टेरिया अशें. मागीर फंजाय आशिल्ले तो एक फील्ड आशिल्लो, फंगस येतात ते, पूण तातूंत म्हाका शिको येताल्यो खूब. म्हणटकर ते नाका जालें म्हाका. म्हणटकर बॅक्टेरिया घेवन हांवें काम करप अशें म्हूण ठरयलें. आनी मागीर मिठाचो आगर सगळ्यान लागींचो म्हाका रायबंद्रा, तो सदां हांव पळयतालें युनिवर्सिटीन वता आसतना आनी रास मिठाची आनी तें. म्हणटकर थंय हांव वचपाक लागलें आनी उदक काडलें, थंयचे सेडिमेंट्स काडले आनी तातूंत पळयल्यार कितल्योश्योच बॅक्टेरिया तरेतरेच्यो. आनी मागीर मिठान कितें कितें आसा तें पळोवया म्हळें. आनी मागीर गोंयान थंय एक हें आयिल्लो एक समज की टाटा सॉल्ट घेयात, आयोडायज. आमचें गोंयचें मीठ बरें न्ही, तें आयोडीन ना म्हणून. जर आयोडीन नाशिल्लें जाल्यार सगळें लोकांक गोयटर जातलें आशिल्लें न्ही. लोकांक कांय गोयटर जावना. म्हणटकर आयोडीन आसूंकूच जाय म्हळें. ताजेर हांवें रिसर्च सुरू केलो. पळयल्यार आयोडीन आमकां जाय तितलें आसा. मागीर हांवें म्हळें पळोवया मीठ दवरून घरान तातूंत आयोडीन उरता काय ना. म्हणटकर पळयल्यार आयोडीन उरता. ना 3-4 वर्सां पासून उरता आयोडीन तातूंत आनी आमचें स्टेबल तें आयोडीन. आनी टाटा सॉल्ट आसा पळय तातूंत सदां एडवर्टिजमेंट येतात ताचेर टीव्हीचेर की तें खायात, आयोडायज सॉल्ट तुमी भुरग्यांक दिवंक जाय नाजाल्यार तांची मेमरी वता आनी कितें वता. म्हणून टाटा सॉल्टान एल्युमिनियम सिलिकेट म्हणून एक कॅमिकल आसा आनी तातूंत हें जाता आल्झायमर्स डिसीज बी, मेमरी हरशी वता. सो
सो एक्झॅक्टली ऑपोजीट एडवर्टिजमेंट दितात कळ्ळें हाजेर टीव्हीचेर की मीठ टाटा सॉल्ट तुमी खायात कित्याक आयोडीन आसा म्हणून पूण आमचे मिठान खूब आयोडीन आसा आनी त्या भायर आयोडिनाच्या शिवाय 82 एलिमेंट्स आसा विच आर व्हेरी एसेन्शियल एलिमेंट्स फॉर आवर ग्रोथ सो तेय आमकां मेळटात फुकट फक्त थोडीशी माती आमच्या मिठान आसता ते बुरशी पूण आमी मीठ कितें किलांनी कांय खायनात न्ही ती थोडी माती तेय बी हातून कित्यांनी घालें की उकडून मागीर खातात सो ताचो हार्मफूल हें कांय ना तातूंत आनी हार्मफूल जंतू अशें मेळूना सगळ्यो आमकां बॅक्टेरिया आतां प्रत्येक स्टुडंट म्हणजे एक विशय मिठाचे बॅक्टेरियाचेर घेवन काम केलां एकट्यान बायो फर्टिलायझर तयार केला सो सारें तातूंत बॅक्टेरिया घेवन त्यो एकट्यान आक्वाकल्चर सामांता म्हणून ताणें आक्वाकल्चराचेर फीड केलां सो सुंगटांक बिकटांक हें घालतात न्ही जेवण घालतात पळय जेन्ना आक्वाकल्चर पॉन्ड्स करतात तातूंत मिठाचे बॅक्टेरिया आमी घालून ते आमी फीड करतात तातूंत बरी तुटतुटीत जातात प्रॉन्स बीन सगळी कळ्ळें सो मिठान आमचें सगळें आसा आनी मिठाच्या आगारांनी कितल्योश्योच बॅक्टेरिया आसा तूं आतां तेंच मीठ वापरता हांव तेंच जेवणाकय मीठ. आनी सगळ्यांक सांगता तेंच मीठ वापर म्हणजे सगळीं स्टुडंट्सूय तेंच मीठ वापरतात आमी तीच वापरता पण चड नुस्तें वापरता म्हणजे तुमी मुद्दाम पळयलां आसा की नुस्त्यांक जी खवळां आसा पळय ते ह्या मिठान वता मोठें मीठ आसता पळय तातूंत बरी खवळां लीप जाता पण धुलें की ना चडून काळुंदराची खवळां मीठ चड घालता आनी आमली खाता आसतना आमचें गांवठी मीठूच जाय नाल्यार लोणच्याक बिणच्याक तें मीठ घालना जाल्यार रुचूच ना बरें केन्ना केन्ना आमी जेवणाक बी आमकां अदमास कळना आतां जे चलयो आसा पळय ताका अदमास कळना म्हणून ते वापरता पण म्हाका दिसता तें वापरल्यार आमकां चड बरें म्हणजे आयज खरो उपयोग जातलो टाटा सॉल्ट बी वापरप ना सिंथेटीक सॉल्ट इज व्हेरी बॅड सविताबाई अंटार्क्टिकार वचपी पहिली आर्टिकार नॉर्थ पोलान वचपी पहिली बायल मनीस तूं तर सगळ्यांक जेन्ना आमी सगळ्यांक सांगलें की आजचो गेस्ट आमचो असो स्पेशल आसा तर सगळ्यांक उत्सुकता की तुमी थंय वचून हय एकदां येयलें दोनदां गेले तर थंय वचून तुमी कसलें संशोधन केलें कितें केलें एक्चुली आर्टिकाचेर जेन्ना वतालें हांव तेन्ना म्हाका सगळ्यांनी म्हळें ना सविता वचूं नाका थंय सामको थंय कुडकुडो येतलो तुका कितें हार्ट अटॅक येतलो नाल्यार आनी कितें येतलें हांव कांय जायना हांव तसल्या हाका भिना आनी म्हजो बापूय आसा तो एकटोच सारको हें धरून रावलो की तूं वच तुका खंय वचन दिसता थंय तूं वच भुरग्यांक आमी पळयतात तूं कांय हुस्को करनाका म्हणून म्हाका भुरग्यांचो हुस्को दिसतालो आनी कोणाचो ना सो आखून म्हाका म्हळें वच तूं आर्टिकाचेर जाय तशें वचून यो म्हणून सो हांवें प्रोजेक्ट बरयलो आनी NCPOR आतां जालां तें पयलीं NCOR आशिल्लें म्हळ्यार नॅशनल सेंटर ऑफ पोलर रिसर्च वास्को सडार सो थंय 11 जाणांची कमिटी आशिल्ली आनी थंय वचून हांवें प्रोजेक्ट प्रेजेंट केलो सो फर्स्ट टायम हांव गेल्लें तेन्ना ग्लोबल वॉर्मिंगाचेर करुया म्हणून हांवें विशय ठरयल्लो कित्याक ग्लोबल वॉर्मिंग म्हळ्यार आर्टीक सामकें मेल्ट जायत आसा सगळें आयस कॅप आसा तें आनी तें इट्स व्हेरी बॅड फॉर अस आतां आमी आर्टीक मेल्ट जाता म्हणून आमचे सगळे पावसाळो बी सगळो हाल्ला आतां कळ्ळें आनी डॅम्स बिम्स बांदूनय सगळे पृथ्वीक खूब जड जावन हे वेदर चेंजीस आनी चेंजीस खूब जाता क्लायमेटान अशें सो एक्चुली आर्टीक बेल्ट 1917 सामके 60% आशिल्लो आयस बेल्ट आनी आतां आयस कॅप फक्त 20% उरला 27%. सो इट्स मेल्टिंग सो फास्ट कळ्ळें सो त्या खातीर म्हाका हें जाय आशिल्लें बॅक्टेरियांचो हें कितें वॉट इज द फंक्शन ऑफ बॅक्टेरिया इन द आयस कॅप कॅन दे रेगुलेट द क्लायमेट वॉट इज द इफेक्ट ऑफ द क्लायमेट चेंज दॅट इज अ टेम्परेचर रायज बाय 4 degrees ऑन द बॅक्टेरियल एक्टिविटी सो सल्फेट रिड्युसींग बॅक्टेरिया म्हणून एक एनएरोबिक बॅक्टेरिया आसा ताचेर हांवें PhD केल्या पूण सॉल्ट पॅनाचेर केल्ली सो हांवें म्हळें आर्टिकात ताचें फंक्शन कितें ते बॅक्टेरियांचो So I saw that their function increases, their activity increases. Activity increases म्हळ्यार सल्फेट आसा ते सल्फायड जाता कन्वर्ट आनी सल्फायड इज बॅड फॉर आवर हेल्थ हावेवर सॅलिनिटी जेन्ना इनक्रीज जाता कळ्ळें सॅलिनिटी कशी इनक्रीज जाता आयस मेल्ट जातकर तातूंत मीठ आसता पळय उदकान ते सगळे आयसान भितर येता न्ही मेल्ट जातकर सो ते हातून सॅलिनिटी फ्लक्च्युएशन जाता तातूंत ते बॅलन्स जाता
कळ्ळें. सो इवन दो द बॅक्टेरिया एक्टिविटी इज इनक्रीजिंग, नेचर टेक्स केअर ऑफ एवरीथींग एंड इट बॅलन्सीस द एक्टिविटी ऑफ द सल्फेट रिड्युसींग बॅक्टेरिया. सो हें हांवें हातून थोडक्यान सांगचे उतरांनी म्हळ्यार इतलें संशोधन केल्लें तेन्ना. 1 म्हयनो आनी 15 दीस. हय, 1 म्हयनो 15 दिसांनी सारकें परत पावलें. आणि कितली थंडी कितली? -22. हय. सो पयल्या फावट हांव गेल्लें तेन्ना थर्मल्स घालचे पडले, स्वेटर 3 स्वेटर, 3 मे, मागीर हातून चामड्याचे बूट, ते कुडकुडून आमी गेल्ले, निळे जाताले हात बी तशे हातून बर्फ हातून स्नोन घालतकर. पूण तरी आसतना उमेद आशिल्ली अशी वचपाची थंय म्हणून वतालें हांव. मागीर बोटीन एक फावट गेलें तेन्ना असो कुडकुडो, दांत बी सगळे कटकट जावंक लागले. आनी पुणून मागीर आय वॉज व्हेरी हॅपी. फक्त म्हाका पोलर बॅर पळोवपाचो आशिल्लो. 2009 गेल्लें हांव पयले फावट. मागीर ना, 2009 म्हाका पोलर बॅर मेळूं ना. म्हणून त्या खातीर हांव परत वतलेंच, कळ्ळें. आर्टिकाचेर म्हाका पोलर बॅर पळोवन येवंक जाय अशें. हातून फोटोनी पळोवन हें जायना तो येदो व्हडलो पोलर बॅर की तुका म्हळ्यार वेन यू सी द फोटो इट्स व्हेरी डिफरंट, रियलिस्टीक सामको वेगळो. पूण तो तुज्या म्हऱ्यान जर उबो रावलो जाल्यार तुका खावन उडयतलो. पूण हांवें तो पयसल्यान पळयलो, पुणून सामको सुंदर, म्हाका खूब आनंद. तेन्ना 2019 हांव परत गेलें. तेन्ना हांवें दुसरो प्रोजेक्ट बरयलो आनी ते आर्टिकाचेर कितें जाता, जेन्ना बर्फ मेल्ट जाता तेन्ना येदीं झाडां येतात, कळ्ळें. सगळे आयचो रंग अशी नवरात्रीचो ग्रे न्ही, आर्टिकार सगळो ग्रे आनी व्हायट आनी कसलोच रंग ना. फक्त समर सिजनान जेन्ना बर्फ मेल्ट जाता तेन्ना इल्ले झाडां ती येतात आनी तांकां सुंदर फुलां फुलतात. आनी पिंक कलरची, येलो, व्हायट आनी तरेतरेची नांवां आसा ताका. बेल्स, घंट्योच्यो आसतात थोडी फुलां. आनी ती अशी हात जर हें करून वास घेतलो तांकां लिंबाचो वास येता. सो हांवें एक लिमोनीन म्हणून एक कॅमिकल कंपाउंड आसा तो आमी शाब्बांनी, डिटर्जंट्स, आमचे वॉशिंग सोप, शॅम्पूज तातूंत सदां आसता तो लिंबाचो वास तो येता तो पळय. इवन विम पावडरान लिंबू घालतात पळय तो लिमोनीन, दॅट इज अ कॅमिकल, इट्स नॉट लेमन ज्यूस, कळ्ळें. सो ताजेर हांवें हें केल्लो संशोधन पळोवपाक लिमोनीन कितल्या कॉन्सन्ट्रेशनान आसा. खाण जेवण कशें काय आशिल्लें? खाण जेवण तांचे आठवड्यांतल्यान एक फावट व्हडली बोट येताली नॉर्वेच्यान आनी हांव निया लेझोंड म्हणून त्या गांवान आशिल्लें. निया लेझोंड, इट इज द टीप ऑफ नॉर्वे वीच फॉल्स इन द आर्टीक. सो बोट येताली ती वेस्ट व्हरताली वता आसतना आनी येता आसतना आमकां जेवण घेवन येतालें. जेवण म्हळ्यार कितें भाज्यो बिज्यो सगळ्यो तशें ना, उकडलेल्यो बी न्ही, सगळें ताजें हें बाजार करून आयिल्ले भशेन नॉर्वेच्यान. आनी एक किचन आसतालें आनी आमची 11 स्टेशन्स आसात थंय सगळे जगांतली. तातूंत इंडियन स्टेशन आमचें पॉश सगळ्यान, कित्याक प्रत्येकाक रूम बीम आसात, म्हळ्यार 4 रूम आसात. तातूंत 8 लोकांक, 2 जाणांक एका कडेन न्हिदूंक मेळटा. आनी बाकीचे आसा तो एकूच अगरसाळशी अशी सगळीं बॅग्स घेवन न्हिदतात बी. पूण आमचें इंडियन स्टेशन पयलीं इश्कॉल आशिल्लें तें भुरग्यांचें. आनी थंय अपस्टेर्स 4 पयले मजल्यार 4 रूम आसात आनी सकयल बरो एक हॉल आसा आनी येदेशें किचन आशिल्लें. पूण तुका रांदपाक थंय मेळना. पूण आमचे इंडियन लोकांक म्हजे बरोबर गेल्ले तांकां मसाल्याची खूब याद येताली, कित्याक थंय सामकें फक्त मीठ आनी मिरयांचो पिठो वापरून जेवण करतात. सो तांकां ते वास आयिल्लो, सो मातसो मसाल्याचो वास जाय आशिल्लो. म्हणून एक दीस हांवें परमिशन घेतलें थंय किचनान वचून तांच्या आनी बरें पीठ घेवन आयलें आनी मसालो घालो, बरे मॅश पोटेटो घाले आनी बरे पराठा करून दिले. पराठा करपाक थंय हें ना, लाटफळे आनी लाटणी ना. म्हणटकच म्हजो पायप आशिल्लो PVC पायप, तो घेवन हांवें लाटून पराठा केले आनी सगळ्यांक दिले. सो अशें आमी मजा करतालीं. तुमचो जो आमी फाटलो इतिहास पळयले, डॉक्टर जयवंतराव सरदेसायची तूं धूव, आखांताचो उशा, 60 वर्सां पयलीं. आतांच आमकां PhD आनी संशोधन वाडलें दिसता. 60 वर्सां पयलीं PhD करून अमेरिकेक वचपी माधवी सरदेसाय, विजय सरदेसायची तूं भयण, आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार रवींद्र बाबाची भाची, रवींद्र केळकाराची भाची. तुमचो घोव डॉक्टर सुबोध केरकार, तुमचे भावोजी राजू नायक, सगळे अशे वैचारीक थरावेले सगळे लोक वेगळे वेगळे. केन्ना विचाराचो मतभेद जाता मामा कडेन, बाबा कडेन, विजया कडेन किंवा माधवी कडेन? प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्तिमत्व, सगळींच जाणां तुमी स्वतंत्र व्यक्तिमत्वाचे मनशां.
हय मतभेद जाता तेन्ना आमी सगळीं एक्सप्रेस करतात. हय. झगडीं कोण करूंक वचनात पूण एकामेकांक कोण पटयतात. अशें आपलेच अशें सारकें पटोवन कोण दिता ना अशें आपलेंच खरें अशें कोण करना. पटोवन दिवंक जाय न्ही. पटोवन दितात पूण अर्थ म्हळ्यार कित्या खातीर हें करतात, कित्या खातीर बरें न्ही. वता म्हणे म्हणजे कोणाचे विशय आशिल्ले तूं वता थंय इतलें नॉर्थ पोलाक जाल्यार कोणें आपलें मत सारकें सांगलें. मत म्हणजे बापायन सारकें मायेन सांगलें कळ्ळें. इतले मायेन सांगलें की कोणाकूच बाकीच्यांक ना म्हणूंक आयलें ना. म्हजे घोवानी म्हाका विचारलें सुबोधानी, अरे भुरग्यांक सोडून वता तूं, बरें मुगो तूं अशें म्हणून. सो आकून मागीर सांगलें, आकू म्हणटा हांव बापायक न्ही, आकून सांगलें ना ना तें वता म्हणून, वचूनी ताका म्हणून. सो आनी मागीर कोणें काय म्हणून. भुरग्यांची मागीर याद येता ती फोन बीन तेन्ना काय ना नाशिल्लो. फोन बीन सामकें क्लियर थंय, व्हेरी क्लियर. इंटरनेट बी सगळें तुका व्हिडियो कॉल बीन सगळें करूंक मेळटा. हय सामकें बरें परफेक्ट. हय. मॅडम तुम्ही मिठाचेर रिसर्च केला. मीठ मॅडम कशें तयार जाता आनी खंयच्या जाग्यार तयार जाता? सो गोंयान 1997 20 मिठाचे आगार आशिल्ले कळ्ळें टोटल. सो आतां कन्स्ट्रक्शनां जाल्यां, शेतां भरून वडयतात, मिठाच्या आगारान माती घालतात आनी जागे ना म्हणटात कन्स्ट्रक्शनांत. बिल्डिंगो आयल्या, हॉटेलां आयल्या, अशें करून मिठाचे आगार 5 काय 6 आतां उरल्या गोंयान कळ्ळें. तातूंतले सगळ्यान बरो मिठा आगार कुर्का आनी बाती तें मीठ. वचून मेरेन पोल्युशन इतलें येवना थंय, पूण म्हाका दिसता थंय कितें तरी फ्लायओवर खणटात, कितें तरी चलना थंय आतां. तो पळोवन म्हाका कलकल येता कित्याक तें सगळ्यान मीठ बरें आनी आमी सगळें मीठ थंयच्यानूच हाडटात. पयलीं रायबंद्रा सामकें बरें आशिल्लें पूण आतां सगळें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान म्हाका दिसता थंय वेस्ट वॉटर युनीट एक सुरू केलां आनी तातूंत ते सगळे तातूंत मांडवीन भितर वता. त्या भायर आमचे कॅसिनोज आसात, कॅसिनोचे सगळे डर्ट आनी सिवेज. सो रायबंदर मातशें वाट लागूंक आयलां, वास येता मातसो उदका कडेन थंय. पूण तरी आसतना मीठ बरें आसा कित्याक बॅक्टेरिया आसा पळय त्यो सगळ्यो डिग्रेड करतात कितें वायट येता तें उदकान. कित्याक मीठ जेन्ना जाता तेन्ना हाय टायड जेन्ना आसता तेन्ना तो स्लुईस गेट म्हणून आसता थंय कळ्ळें. ती ते उक्ते करतात आनी तातूंतल्यान फोर्सान उदक भितर येता. मागीर स्लुईस गेट बंद करतात आनी तें उदक आसा तें थंय सांठोवन दवरतात आनी मागीर तें इवॅपोरेट जाता. इवॅपोरेट जावन तें मीठ जाता. पूण सकाळचें जेन्ना ते सॉल्ट पॅन तयार करतात न्ही तेन्ना हालयतात ते अशें लाकडाचें एक हें घेवन कळ्ळें, बडी घेवन आनी तातूंत मीठ मागीर अशें मारतात ते. सो इट गेट्स अ न्यूक्लियस फॉर फॉर्मेशन कळ्ळें. सो मागीर तें मीठ फास्ट जाता. सो सकाळचें जेन्ना मीठ घालतात ते सान मेरेन तांचे क्रिस्टल्स फॉर्म जातात. हय. सो मागीर ते आमी पळय उदक काडपाक हें करतात अशी बडी आनी हें तशें एक लाकडाचें आसता तांचे कडेन. हांव नकळो कितें म्हणटात ताका तें, पूण ते धुकलतात मीठ आनी मागीर रास करतात, येद्यो येद्यो राशी करून दवरतात आनी मागीर धाकट्यो राशी व्हडली रास करतात मागीर अशें. पण तें खूब तेंपाक कित्याक विरगळटा अशें काय जाता विरगळटा बी मीठ न्ही? ना विरगळना, खंय विरगळटा हातूंत. खूब म्हणजे 2 वर्सां जालीं की पोंदाक मागीर तें पोंदा कित्याक मीठ इज हायड्रोस्कोपीक, इट एब्जॉर्ब्स वॉटर. सो जेन्ना ना 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 पाड काय ना. ते मातशें जर हुलयलें तुवें हें हुन केलें जाल्यार परत मीठ जाता ताजें. हय 2 वर्सांनी तें काडलें की वताक घालता. हल्ली फूड इंडस्ट्रीजमध्ये कसं हे आहे की मीठ रिड्यूस केलं आहे आम्ही आमच्या फूड जे काही आयटम आहे त्याच्यामध्ये अशा ॲडव्हर्टाईज खूप होतात. या सगळ्याचा पब्लिक हेल्थवरती काही परिणाम होतो आहे का? काय म्हणजे ते खूप स्ट्रॅटेजीज वापरतात की आमच्या फूडमध्ये मीठ कमी आहे, हे कमी आहे, ते कमी आहे. सो याचा पब्लिक हेल्थवरती काही परिणाम होतो? इवन आता स्टाईल अशी झालेली की आवयी सांगता हांव म्हाज्या भुरग्यांक साखरय दिना, मागीर गोडय दिना आनी मीठय आमी कमी केलां, मीठ खायच ना अशें. सो मीठ आसा तें 150 मायक्रोग्रॅम्स आमकां जाय दिसाक कळ्ळें. म्हणजे कितलें? 150 मायक्रोग्रॅम्स म्हळ्यार 3 टेबल स्पून मॅक्झिमम कळ्ळें. जेवणान अशें सगळें जेवणान म्हणजे सगळें जेवणान हुमण भाजी सगळें धरून दिसाक ना, एकट्याक न्हय तशें. पूण आतां फास्ट फूड्स पळय जाल्या न्ही तातूंत अजिनामोटो खूब येता, मागीर मीठय घालतात
कळ्ळें आनी रूच वाडोवपाक आनी मागीर खारें सगळें खातात न्ही चिप्स आनी हें भुरगीं ताका तातूंत मीठ चड वता सो तेन्ना मीठ जेन्ना प्रमाण चड वता तेन्ना मागीर रोग सुरू जातात अशें. आतां आमी पळयता की एडवर्टिजमेंट्स आसता त्यो सॉल्टाच्यो एडवर्टिजमेंटांनी न्ही सोडियम 40% आसा म्हणटा आनी क्लोरायड 60% आसा म्हणटा म्हणजे इन शॉर्ट वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन सॉल्ट एंड सोडियम? Salt and sodium. So actually meat is not only sodium chloride. Meat, when you talk about the salinity of seawater, it is the kilos, grams per 1 kilo of water of the salts, total salts which are present. Correct? So meat जेन्ना आसा it's not only sodium chloride, it is other salts also. तातूंत बाकीचे minerals आसा म्हणून मीठ पळय आमी जेन्ना खातात न्ही, if you compare it to common salt, the synthetic salt like Tata salt and the other salts which you get in the market, ते तातून सारखे तुका वेगळेच रूच येता पळय आनी हे मिठाक वेगळी रूच येता. इट्स कम्प्लिटली डिफरंट बिकॉज इट हॅज अदर न्युट्रियंट्स इन इट एंड ऑल्सो अदर मेटल्स इन इट लायक मॅग्नेशियम आमच्या मिठान खूब आसा, कॅल्शियम आसता मिठान आमच्या, मँगनीज आसता. आता अशें जाल्यार की तुमी मिठान न्हातना मीठ घाला म्हणटात एक चमचो किंवा तुमी तर हांगा पालनां वचत न्ही जाल्यार ते पेडिक्युलर करता आसतना मुद्दाम मीठ घालता उदकान. मिठान कितें जाता न्हाल्या उपरांत म्हणजे न्हावपाक म्हणजे हांव घालता कितें खबर ना म्हाका सो आंग पांग दुखता तें मातशें कमी जाता. एक्चुली पयलींचे लोक मिठाचे खाऱ्या उदकान वचून न्हाताले हय सो इट हॅज सम इफेक्ट ऑन द बॉडी कळ्ळें आनी जेन्ना तूं पेंवता न्ही ते म्हणटात टॉक्सिन्स सगळे आंगांतली वतात मिठाच्या उदकान चड अशें. सो इवन आतां पळय एक्सरसायज करतात इन द मॉडर्न एरा मिठाच्या उदकान चल्ल्यार बरें म्हणटात सो स्विमींग पूल करतात तातूंत मिठाचें उदक घालतात पूण मागीर ते कळम येता न्ही बाकीचे स्टीलचें कितें आसा ताका म्हणून सादें उदक घालतात. पूण हरशीं दर्यान वचप सामकें हेल्दी. आमच्या घरा म्हऱ्यान कलंगूट एकटो कॉजमा म्हणून आशिल्लो आनी नुस्तेकार तो काश्टी घालून बिचार आसतालो सकाळीं फुडें तो दांत घासतालो मिठान हातून दर्याच्या उदकान रेंव घालतालो आनी दांत घासतालो आनी मागीर तातूनच घोट घेतालो कळ्ळें आनी तातूनच न्हांवप आनी मागीर नुस्तें हाडूंक वचप. ते हातून इतलो तो हेल्दी केन्नाच ताका कसलोच रोग जावना कसलीच गुळी घेवना 100 वर्सां 101 वर्साचेर भायर पडला तो एटॅक येवन पुणून ताका कांयच जायना आशिल्लें आनी तो सांगतालो आमचें मीठ आनी म्हजो दर्या हें घर आपलें अशें म्हूण ताजी म्हाका याद जाता केन्ना. आतां मिठान खूब सांगता पळय वास्तुशास्त्र पसून कोणाक तुमी मीठ दवरा तुमचें वायट इवन दिश्ट काडटा पळय ते कित्या खातीर मिठान तें मात सुपरस्टिशन म्हाका खबर ना पुणून मिठान सगळें हय इवन म्हजी आजी मीठ घेताली आनी दिश्ट वचूं अशें करताली मिठान अशें. ते म्हणजे मिठान कितें तरी आसूंक जाय न्ही सो तुका न्हातकीर तुका जाता बरें कडकडीत उदकान तर मीठ घालें न्ही तुजें म्हणजे आंग तुजें मातशें बरेंशें दिसता तशें कितें तरी म्हाका दिसता भायलें कितें आसता पळय तें वायट अशें म्हणटा उर्जा ती मे वचपाक आसतलें न्ही. मॅडम आमी जर ते गांवठी मीठ भरणेन भरून दवरीत न्ही तर तेजें उदक येता वेरेच आमी ते पिशव्यांतलें मीठ हाडीत न्ही टाटा बी जाल्यार तें तश्शें उरता. मागीर खुबसो लोक असो एवॉयड करता हें गांवठी मीठ वापरपाक आनी तेंच यूज करता सो ते कशें दवरप अशें म्हणजे ते यू हॅव टू चूज वेदर तुका उदक जाय काय तुका कॅमिकल खावंक जाय तें कळ्ळें. आतां सिंथेटीक सॉल्टान प्रिजर्वेटिव्स खूब आसा आनी जेन्ना उदक ओडून घेता न्ही मीठ सगळें उदक ओडून सदां घेता गांवठी मीठ जाल्यार स्पेशली उदक ओडून घेता म्हणून उक्ती जर बरी दवरली तुवें जाल्यार चड उदक येतलें. बंद करून दवरली जाल्यार येना आनी सदां कोवचेच्या हातून दवरप प्लास्टीकच्या हातून मीठ दवरप ना कळ्ळें. प्लास्टीकच्या हातून तुका आनी बोरण्यो येतात पळय नाल्यार लाकडाच्या हातून कुळणी आसताली पयलीं तातून घालून दवरताले मीठ सो प्लास्टीकच्या हातून केन्ना दवरप ना कित्याक केन्नाय कसलें रिएक्शन येवंक शकता. पुणून सिंथेटीक सॉल्टान प्रिजर्वेटीव पळय घालतात न्ही तातून ते हें उदक ओडून घेना कळ्ळें. पुणून ते कॅमिकल तूं खाता न्ही मागीर त्या खातीर खूब सायड इफेक्ट्स येता त्या मिठान मागीर जाणटेपणान ते सगळें कळटा इतलीं वर्सां वापरतकर कित्याक मीठ आमी किलांनी कांय खायनात न्ही इल्लें इल्लें खातात सो दॅट गोज इन द ब्रेन. एल्युमिनियम आसता तातून एल्युमिनियम सिलिकेट म्हणून प्रिजर्वेटीव घालतात तातून तें मीठ आसा न्ही बाटलेन घालें की बरें पिठोसो पडटा तें एल्युमिनियम सिलिकेटा खातीर पूण एल्युमिनियम सिलिकेट इज वेरी बॅड फॉर आवर हेल्थ
दॅट गोज अँड डेपोजिट्स इन द ब्रेन. ते रोखडें तुकाचें मेळटा हें तुमकां हाडचें पडटा वर्साचो तुका पुरुमेत करून दवरचो पडटा. आमी आतां रायबंदचें व्हरता आतां हांव रायबंदचें व्हरचें ना आतां कुरका आनी बाती. म्हजो तुमकां प्रश्न आसा तुमी आतांच सांगले पळय 70 आमचे कडेन आगर आसले सुमार सो आतां उरले 17 आसले सो आतां खूब कमी उरल्या. म्हाजो प्रश्न आसा हे कमी जाता कित्याक म्हणजे लोक अशे सारके मॉडर्न जायत गेल्यात की ह्या डेव्हलपमेंट शेतां पुरोवन काडटात कळ्ळें. हांवें बायोडायवर्सिटी बोर्डाचेय मेंबर आसा हांव. तांकां सांगिल्लें हांवें प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून मिठाचे आगर सगळे डिक्लेअर करूंक जाय आमी म्हणून. कित्याक आमचें सामकें मीठ म्हळ्यार इट्स व्हेरी एसेन्शियल. हय तें परत जावचें ना. आतां पर्रा थंय एक मिठाचो आगर आशिल्लो. पयलीं हांव रिसर्च करता आसतना थंय वचून येतालें. आतां थंय सगळो भरला तो आनी सॉल्ट म्हणून रेस्टॉरंट आयला. पयलें सॉल्ट म्हणून रेस्टॉरंट थंय मिठाचो आगर आशिल्लो. आमचे कडेन न्ही हें सगळें सरकाराक दिसूंक जाय न्ही बाबा की बाबा आमच्या गोंयची संस्कृती वचत आसा हें आसा आमचें आरोग्य बिगडटा जाल्यार आमी कितें करपाक जाय कितें ना करपाक जाय. मिठाचे आगर आमी सामके सांबाळून दवरूंक जाय. आसात ते 5-6 आसात आतां बरे मिठाचे आनी थंय कन्स्ट्रक्शन एलाव करूंक जायना ताजे भोंवतणी कित्याक ते सगळें वाट लागतले. सिमेंट आयलें उदकान म्हणटकर सगळें वाट लागता. हय कांयच जायना. मीठ मॅडम म्हणजे तेचें कंपोजिशन कितें कितें कंपोनंट्स असतात भितर मिठान सो इट हॅज अबाउट 50% ऑफ सोडियम क्लोरायड आनी मागीर बाकीचे सॉल्ट्स सगळे म्हळ्यार मॅग्नेशियम क्लोरायड मॅग्नेशियम सल्फेट मागीर मँगनीज क्लोरायड मँगनीज सल्फेट आनी खूब अशे पोटॅशियम क्लोरायड आसता पोटॅशियम सल्फेट आसता एल्युमिनियम सल्फेटूय आसता खडकी म्हणटात पळय आमी ती हय तेंय आसता भितर. सो तरेतरेचे मिठाचे आगर आसता. उदका प्रमाणे मीठ जाता कित्याक सगळे जगान तूं गेले न्ही सगळे लोक आतां अमेरिकेक पासून गांवठी मीठ वापरतात लोक कळ्ळें. इट्स सपोज टू बी व्हेरी हेल्दी. तांणी बरें करून आपलें दवरलां. युटा आसा युटा इन अमेरिका USA दे हॅव द बिगस्ट सॉल्ट पॅन इन द वर्ल्ड. आतां आमचे हांगा इंडियन गुजराताक आसा भावनगराक थंय सगळ्यान बरें मीठ. थंय म्हजी 7 काय 8 भुरगीं काम करतात त्या इन्स्टिट्यूटान भावनगर इन्स्टिट्यूट ऑफ सॉल्ट. म्हाका पयलीं अशें दिसतालें की रवींद्र बाब तुजे मामा गांधी विचाराचे म्हणटकीर मिठाचो सत्याग्रह हे सगळें लागीं आसा किंवा माधवीची ती कविता आसा मिठा कणी तुमी खूब लागीं आसा देखून तूं मिठा कडेन वळ्ळें काय म्हणजे तुका हाणें सांगलें काय कितें रवींद्र बाबान की बाबा मीठ हें इतलें हय. ताणें म्हाका केन्ना मिठाचे विशीं सांगूं ना पूण नानून जेन्ना कविता केल्ली मिठाची कणी हांव दर्या भेटेक गेली दर्याक हात लायना फुडें दर्याय दिसाली. सो ते ती सुंदर कविता ते खातीर म्हाका मिठाची आनी माया आयली. पळोवंक गेल्यार जिवनान मीठ व्हडलें बी आनी ल्हानूय बी मीठ अशें पण जेवणां आमकां कळटा आनी ताजेर अभ्यास करप ताजें इतलें संशोधन करप म्हणजे जगावेगळो असो जो अभ्यास आनी जगावेगळी वाट ती सहसा परतून कोण म्हणजे वचत ना इतलें हें. मीठ आमच्या जेवणान जर ना जाल्यार जेवण खावं नजर. इट्स टेरिबल न्ही. तातूंत मीठ ना जाल्यार ताका हेंच ना. पूण आमकां कांय तकलेन येवंकूच ना बाबा मिठाचेर लेख बरोवचो मीठ इतलें इम्पोर्टंट. तूं 30 वर्सां संशोधन करप ताजे खातीर इतलें बरोवप इतल्या भुरग्यांक गायड करप ही सादी गजाल न्ही. तूं सामकेंच वेगळ्या वाटेन गेलें म्हणजे वाटूच तुवें कशी म्हणजे वेगळी तुका बरें दिसलें. ताका लागूनच एक क्वेश्चन विचारता की घरानच तुमच्या रवींद्र केळेकर मागीर जयवंतराव देसाई तो कीटकशास्त्रज्ञ मागीर माधवी असे सगळे इतले असे वेगळे वातावरण असताना त्यांच्या ह्या प्रत्येकाचो प्रभाव कसो पडलो तुझ्या जीवनाचेर. सगळ्यान चड प्रभाव सायन्सीक वचपाचो म्हज्या बापाय खातीर कळ्ळें. कित्याक ताणें म्हाकाच न्ही सगळीं आमच्या घरान भुरगीं आसात तितलीं तांकां तो इन्सेक्ट्स दाखयतालो जीव दाखयतालो झाडां दाखयतालो फुलां दाखयतालो कावळे दाखयतालो. सो नेचर म्हणटा तें कितें तें इंट्रोड्यूस करतालो. सो आमच्या भुरग्यांक आतांची भुरगीं एक ल्हान भुरगें म्हाका पयर मेळ्ळें 2 वर्सांचें ताणें एक दुकर पळयलो आनी दुकराक ताणें म्हळें मम्मी सी अ गोट इज देर म्हणून. हांवूच म्हाका इतलो कलकल आयलो ताका हांवें स्कुटरीर बसयलें आनी वचून दुकरी दाखयलो आनी बोकडी दाखयली. कित्याक आतांची भुरगीं थोडे तेंपान माड वळखूंक शकची ना अशें.
सो आंकूचो म्हजेर प्रभाव पयलीं सायन्स आवड म्हाका आंकू खातीर जाली, तातू खातीर हांव वाचूंक खूब शिकलें कळ्ळें. तातू सदां आमकां रविंद्र बाब आमकां सदां म्हणटालो वाच वाच अशें. आनी म्हाका हांव अमेरिकेच्यान आयलां तेन्ना कोंकणी बरोवंक येनाशिल्ली, कोंकणी उलोवंक येताली, कित्याक हांकू म्हाका उबय रावन इंग्लिशीन जितलें सांगलां तें आतां कोंकणीन सांग म्हणून सांगतालो. अशें करून म्हजी कोंकणी सारकी प्रॅक्टीस आशिल्ली. आनी हांगा जेन्ना म्हजी भयण माधवी हांगा आशिल्लें रविंद्र बाबा बऱ्यान, सो नानू म्हजी बारीक बारीक चुको काडटालें. इंग्लीश एक शब्द कोंकणीन घालो म्हण म्हाका ताची याद येता आतां, कित्याक ते तापयतालें. ना तशें न्हय. सो ते मागीर चुको काडटालें. सविता अशें न्ही, अशें म्हणप तें. हांवें एक दीस म्हजें कूड म्हळें, आगो म्हजी कूड म्हणप अशें. सो तें म्हाका सदां चुको काडटालें अशें. म्हाका बरें दिसता वेगळे चुको वेगळ्या वेगळ्या विचाराचे तशें म्हणजे आपशीं येता तें म्हणजे तो हें आसात, पूण एक प्रभाव हो सगळ्यांचोच पडटा. आनी म्हजी आवय सामकी गांधीयन आनी आश्रमान वाडिल्ली, आनी शी वॉज व्हेरी स्ट्रिक्ट इन हर प्रिंसिपल्स कळ्ळें. आनी तिगेलो सदां प्रिंसिपल केन्ना फट उलोवप ना कळ्ळें. अशें केन्नाच कोणाक फट उलोवप ना अशें. सो ते हातून आमी सामकें कितें हय ते विनोबाचे आश्रमान आशिल्ले वर्ध्या शांतिनिकेतनान शिकल्या अशें. सो ती सदां खादी घालपी, आपली साडी आपूण करताली चोरको घेवन, वर्साक 2 साडयो करताली ती. सो आंकू सामको मॉडर्न आनी ती सामकी अशी म्हळ्यार वॅल्यू आशिल्ली बायल अशी. सो ते दोनी प्रभाव बरे पडले आमचेर अशें. आनी तिणें सगळें आमी केन्ना तिणें सर्वंट दवरूं नाशिल्लें घरान पयलीं ल्हान आसतना. सगळ्यांक वांटून दिताले गोश्टी, आनी मागीर दुसऱ्या आठवड्याक बाकीच्यांक वांटून दिताली तीं कामां. सो सगळ्यांक आमकां सगळीं कामां आयलीं. एकटो आयदनाक आसत, चले चलयांचे भेदभाव कांय ना. एकटो फेर्र मारतालो, एकटो आयदनाक आसतालो, एकटो कचरो उडयतालो, एकटो पुसून दवरतालो. सो सगळीं आमी वांटून कामां घेतालीं अशें करून. सो भंय दिसना आतां कसलें काम करपाक, टेन्शन पडना काम. मला फक्त ग्लोबल वॉर्मिंगचा म्हणजे क्लायमेट चेंजचा सॉल्ट प्रोडक्शनवरती काही परिणाम होतो आहे का, आणि जर तसं काही होत असेल तर त्याच्या इम्प्लिमेंटेशनसाठी आपण काय आहेत का तसे काही मेजर्स आपण विचार करतो आहे का त्याच्यावर, तुमचं रिसर्च काय सांगतो आहे? सो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग the rain patterns have changed. And normally we had a very steady pattern for making salt. In the month of May at April, the salt pans used to be made, and by the month of May end all the salt was harvested. And then in the month of June the rain used to start. It used to stop in August. So in September the salt pans again started. So we used to have 4 months of rain break, and the other months were full of salt making, always salt making season. So that's why I could do my research as a pre-monsoon, post-monsoon and monsoon data. But now we don't have a post-monsoon sometimes because the rain doesn't stop. And if the rain doesn't stop, evaporations are na. You cannot evaporate the salt. You need sunlight, very hot sunlight. So that's why the pattern of salt making is also changed now. दर्शकांनो, आज आमी खूब एका वेगळ्या विशयाचेर भासाभास केली, आनी म्हाका दिसता मीठ ह्या विशयाचेर ज्यो आमकां खूब खबर नाशिल्ल्यो, कांय गजाली खबर नाशिल्ल्यो, त्यो सविस्तर कळ्ळ्यो. आनी हांव मागतां गोंयकारां खातीर की खरेंच तुमकां मिठा विशय आसता जाल्यार जे आमचे आगर आसा ते कमी जायत वता, आनी म्हाका सुद्दां खूब त्रास जाले, खबर नाशिल्लें. तर तांच्या खातीर जर आमी कितें करूं येता जाल्यार जरूर तर तुमच्या हातान आसा, आमच्याय हातान आसा. आनी आज पासून तुमी तेंच मीठ वापरतले आनी आमच्या सगळ्यांचें आरोग्य आमी बरें करतले. आनी अशें 2 लोकांक जरी दिसलें की आज आपूण आयच्यान हें मीठ आमी वापरची ना जाल्यार आयच्या कार्यावळीची म्हाका दिसता खूब बरो उपेग जातलो अशें म्हाका दिसता. सविता, तूं खरेंच एक खूब वेगळी म्हायती दिली, कारण सगळें बाकीचें दिसता पूण एका मिठा विशयींच्या आरोग्याचेर कितलो परिणाम जाता, आनी खास तूं इतल्या पयसल्या हांगा आयला. सगळ्याच्या वतीन तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार.